तर आयज आमी करया घोसाळी भाजी. ऑयल बटर आनी चड मसालो काय आमी हेतून घालपाना. हेजे वयले दाट कात आहा ते आमी पील करून घेवया आनी हे भाशेन कातरून घेवया. डायस कट तुमकां जाय ते भाशेन कट करा. हेजे मदीं मदीं जे सॉफ्ट पार्ट आहा एकदम हांव फूल यूज करता. जर जून जालें जाल्यार यूज करपाची गरज ना. बरें तरणे आहा हे घोसाळी. तर हे भाशेन कातरून डायरेक्ट तोपान घालपाचे. एक कांदो बारीक शिनून घेवपाचे. हांवें 4 हरवी मिरसांग घेतला. म्हाका बरें तीख आवडटा. इल्लो उदक घालया. इल्लें मोटें मीठ. झाकण लावया. मिक्स करून घेवया बरें आनी हाका 10 मिनटां आमी शिजोवया. 10 मिनटां जाल्ले आसा. सारकें शिजोंक ना. आनी एक 2 मिनटां शिजोवया हाका. आतां शिजलेलें आसा. चॅक करया. तर एक पाटी आमची भाजी शिजले काय आमी हेतून घालया नाल्ल. नाल्ल किसून घालपाचे इल्लेशे 50 ग्राम हा. नाल्ल घालया आतां आनी 2 मिनटां हेका बंद करून दवरया स्लो गॅसीचेर. 2 मिनटां जाल्ले आसा आनी आमचे भाजी जाले तयार. एकदम सोंपें आनी एकदम ताजें आनी हेल्थी. चड मसालो ना आनी चड खिटखिट ना. देव बरें करूं.